तुझे कुटुंब एकठांय जाता, पावत विश्वास मोगू सारता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, पावत विश्वास मोगू सारता. मातेवाचें शुभ वर्तमान. देंवचार बसलेल्या एका मोन्यांक जेजू चडशीं घेवन आयली आनी देंवचार काडटोच मोनो उलयलो आनी लोकांक अजाप जावन म्हणलें, इस्रायलांत असलें केन्नाच कोणें देखूंक ना. पूण फारिजेव म्हणूंक लागले, हो देंवचाराच्या पोरदाना उद्देशी देंवचार काडटा. जुदेवाच्या देवस्थानांनी शिकयत स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान पळकटीत आनी सोब जिन्साचो पिडा रोग बरो करीत सगल्या नगरा गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी पोरचेक पळोवन सुटसुटतालो, कित्याक ती धगधगताली आनी गवली नासलेल्या मेंढऱ्या भाशेन बाबडी कशी जाल्ली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे, देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मुन्नेक वावराडी धाड म्हूण मागात. देवाचें उतर हें.